कोणाच्या मोबाईल जेवणाचा आयटम प्रकार चलो काही असा मग देवाला कोण थोडं उजालो तो सदांच आसच्या जाग्यार आसा पहिले इल्लेशें जेव उपरांत देवाळा कोशेत कितें बोब या बोकऱ्यांची तो शिमी खंय गेला गवळीनातल्या बोकऱ्या बरी जाल्याची परिगत धन्या हांगा आसा बरा गवळ्या बरी बोकऱ्यांची जतन घेता तुझे जाल्ले पण धन्या थोडे बोकरे म्हणजे ताळे ऐकून म्हाका पाटी जबाब दितात तुझे कार ते देखून इल्लीशी बॉब धन्या तुवें उलयल्लें मनशांक समजना त्या बोकऱ्यांक समजता आनी ते तुका पाटीन जबाब दितात म्हणल्यार आयकोंक संतोष मागीर म्हाका म्हणला पहिले त्या बोकऱ्यांक मौन रावंक सांग तूं कान घेना तूं कितें जनेलांतल्यान उलयताय बाय मागीर आतां रस्त्यार जायतो लोक जमला हांगा रावंक ना जेवण करून सीधा वेचणी तसं जाल्यार ओळे वाडटा नेऊन सासा बाय मुक्तीची जिवीची वशी तशें रोमी शिपाई येले आणि हो भितर येता हो थोडे शिपाई कुशीन तायले बाय विकी दारुगड हाना बाय म्हाका बचाव कर दारुगड हाना बाय ये विकी देवा बचाव झालो तुका जावणार गाणी स्तुती बाय एका शिपायान म्हाका येणे उंचे पळून जाले बाय आतां थंड राव बोबो घाली नाका ताका आयकात तो तुका कैद करीत उपरांत झैलान घालीत रस्त्यार कित्या लोक जमला शिमे धन्या नजर येताचो जेजू रस्त्यार आसा ताका पळोवंक आनी आयकोंक लोक हारी हारीनी जमला तो देवान धाडलेलो रावादी म्हणून लोक मानता तो मेसिया म्हणून जायते वाद करतात थोडे फारिसेव आणि सादेसेव लोका लागीं तर्क करतात तर्क चड जाता ना थोड्यांनी जेजूक फातरावंक फातोर विंचले आवाज चड जाता ना शिपाई पावले हांव धांवून आयलो धन्या आनी रस्त्यार रावून पळोवन साचलो तशें बोकऱ्यांक तितके विचारलो बे ह्या दिसांनी जेजू विशांत जायतो लोक उलयता थोडो लोक ताका मेस्सिया म्हणून मानतात पूण निकोदेम मेस्त्री तू एक जाणारी मनीस तू पवित्र पुस्तक जाणाय आणि ह्या विशीं तुवें सामका स्पश्टीकरण दिसय कोण रोमी शेजार रायासो शिपाई दयाकन दारुगडा ह्या खुशीन कोण एकल्याक धांवून आयलो पडलो काय तो हांगा येवंक ना तुवें ताका येवशेण्याचें सारकें पळयलां वय पूण घरा भितर येवचे पळोवंक ना तो मनी म्हाका मेळ्ळो तर ताचे दोनी कान कापतो तुमका दोसल्याक माफ करा तुझे कंप्लीट सीन 20 मिनिट्स काल दुसरे पोटी बाय हा बचाव जाऊनचे तुझे ते सीन 20 मिनिट का देवाचे दयेन बचाव झालो तो अब्राहम असो जाकोब असो आणि इता कसो देव नी जायगी वरतो ताका जावन गाणी स्तुती आमी नजरेताच्या जेजू विशांत उलयतले हांव तो व्हड एक प्रवादी म्हूण मुझे चिंता ताणे कानाचे हैरांत उदाक असलेले वाईन केला मुजो इश्ट एलियाजार त्या लग्नाक गेल्लो की जेजून केल्लो वाईन पयले वांटिल्ल्या वायनाच्या की भोव उंच म्हणून तो होगळी घुसारतलो
तू गेल्लोय तर तूही तसंच म्हणतोय 2 दिवसा आधी साबता दिसा त्याने एका आग कुडलेल्या हाताच्या मनशाक गुण केला की साबताच्या दिसा वय धन्या साबता दिसा साबत मनशा खातीर केलो मनशाक साबता खातीर नाही म्हणून थाणे मुळा की तर तो एक बरो प्रवादी तो अधिकार असलेल्या मनशा बरे उलयता आमचे तुमचे तरी नाही नसरेतानो प्रवादी येता म्हणलें हांवें आयकूंक ना पवित पुस्तकांत हांवें वाचूंक ना जे धन्या जेजू नजरेचो सोसू मरी ताची आवय आणि जुजे तसो बापय वय एलियाजाराक तांची वळूक आसा नसरेतानो आनी कितें बरेंपण येत तो म्हणटा देव तसो बापय गे कितें आत्तां म्हळें झुजत असो बापय म्हणून वय तूं सारको आसाय मशिमी तूं देवनिंदा उलयताय बरें बरें धन्या हांव चलता एक घडी राव योशिने तुका जेजू नजरेना विशीं कितेंय खबर कळीत जायत तर म्हाका येवन तिळची जाय धन्या तर हांव वचूं जागृत खंय वच भायर रमेश शिपाई असं आहे. तुजो मारून तो गांव- नासतले तो आता गावात दिसत नी आत्ता जप्पू सुद्धा तो शिमी कितें उलयता म्हाका कितेंच समजना नजरेतान प्रवादी हे सगळें म्हाका सोपणशें दिसता तर जेजू नजरेन दुसरे कडेन कोणी कांय ल्हानवड जाल्लो काय तो जुदेच्या बेतलेहेमान जल्माल्लो हे तुका कोणें सांगलें हे ताच्या आवयन मोरयेन म्हजे बहिणी सालोमे कडेन सांगलां म्हजे बहीण सालोमे मोरयेक वळखता आनी बेतलेमातावन कितें बरेंपण येत तें तुवेंच सोदून काडूंक जाय हांव एक स्त्री पूण तूं एक व्हड मेस्त्री त्या विशयांत तूंच सोदून काड पूण तो बेतलेमांत जल्मोचो कसो नजरेत आनी बेतलेम कांय लागीनात सायबा आयक ऑगस्ट चक्रवर्तीन जनगणनाचे फरमान दिल्ले वरवीं जुजे आनी मोरी तांच्या पुर्वजा दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक गेल्लीं खंय आनी थंयसर मोरयेन जेजूक जल्म दिल्लो म्हणून मोरयेनच सालोमेक सांगलां समजालें मो हय बेतलेहेम आमच्या दावीद रायाचें शहर स्नानीक जुआवनी जेजू मेस्सिया म्हळां खंय आतां बरें कर नायक स्नानीक जुआंव आनी जेजू नजरेन सैरे आनी स्नानीक जुआंव मोरयेच्या मौशे भयणी एलिझाबेथचो पूत हे हांव कितें आयकता आतां परत कोण आबा हांव सारा सारा म्हज्या वगाची नात वय वय आबा आता तुवें म्हाका इजिप्ताची काणी सांगूंक जाय तूं केदाळी म्हणटाय मागीर सांगता आनी मागीर वेळ ना म्हणटाय आयक बाळा म्हाका देवाळा वचूंक आसा तुका काणी आनी एक फावटी सांगता जायना गे पळय आज तशेंच म्हणटाय तुका आजच काणी आयकचे तर तुका व्हडली माय सांगतली रे पुता म्हाका तुवेंच सांगचे व्हडली मायन सांगचे नाका तूं आनी तुजो आब एका वरातावन आपणाक देवाळाक वचूंक आसा म्हूण म्हणटालो इल्लेशें जेवंक ताका पुरसत ना आनी हांगासर एका फाटल्यान एकले येवन गेले आतां तुजें बेंबारें तुजी माई पिंडीक गेली देखून हांव हांगा आयली बरें आब काणी सांगता जाल्यार आयक पूण नासा नाका
सुरेस्परानं इजिप्तांत आमच्या पूर्वजां खातीर केल्ली असर्या आयकतना नासा नासतना रावन सुतो कोरो जू देव न्ही तर तुमकां जाय तशें करा. सारा आतां हांव तुका इजिप्तांत हांव तांबड्या दर्यांतल्यान शबीतायेन उतरल्ल्या आमच्या पूर्वजांचें गीत शिकयता. म्हजे उपरांत तूं म्हूण. जायत बा. सर्वेस पोरांक आमी गीत गावया ताची मदत करया मागण्या. सर्वेस पोरांक आमी गीत गावया ताची मदत करया वागण्या. सर्वेस पोर आमचो देव पदवेता तोसू आमचो मोगाळ सांबाळणार. आमच्या दुस्मानांक सर नास केला तांकां सर्वांक सलमून जैत सोडला. सर्वेस पोरांक आमी गीत गावया ताची मदत करया मोबायलाचे खंयचे कोण दिता आमकां लिमिटेड कॉल बंद केल्यार ऑन जावंक लेट आहा म्हणजे तशें तर कांय जायना तें. फ्लायट मोड फ्लायट एरोप्लेन मग सर्वेस पोर देवा आमचे वरतें भर. तेच आमकां तो आमचो बट रक्षक सदां काळ. घोड्यांक ताणें दर्यांत उडयल्या तांच्या सबरांक नास केल्या. सर्वेस पोरांक आमी गीत गावया खाणी जावं का ताची मदत करया वागण्या. तुमकां हांवें सांगलें हे व्हडली माणसें किर्तन. सारा आतां हांव तुका मोटव्यान इजिप्ताची काणी सांगता. आयक. बस. आमचे पूर्वज इजिप्तांत फरावेरायाच्या गुलामपणांत आसले. फराव्याक आमकां पळोवन मोसोर जालो. काय आमी ताच्या राजवडकेक प्रतिस्पर्धी जाता म्हणली भिरांत ताका उठली. देखून आमच्या पूर्वजांक ताणें कठीण कश्टांचें काम दिलें आनी जल्मल्ल्या चिरक्या भुरग्याक नाश करूंक आदेश दिलो. पूण आमचो देव आमचे संगी आसलो. फराव्याक आनी ताच्या हांकाराक नाश करूंक देवान मोइसेक विचित्र तरान वाचयलो. शेकी ताणें ताका आमच्या लोकांचो मुखेली केलो. मोइसेन फराव्या लागीं वचोन आमच्या पूर्वजांक बसयल्या गांवाक सुडका दिवचे म्हणून विनंती केली. पूण फराव तशें करूंक कबूल जालो ना. देखून देवान 10 कर्गां इजिप्तकारांचेर भिरांकूळ धाडली. पयलें उदक रगत जावचें, दुसरें माणक्यांचें, तिसरें जळारांचें, चवथें मुसांचें, पांचवें जानवरांचें मरण, सवें फोडांचें, सातवें खोऱ्याच्या पावसाचें, आठवें देंप्याचें, णवें काळोखाचें आनी 10वें कर्ग आसलें भोव भिरांकूळ. खंयच्या घराच्या दरवट्याचेर शेळयेचें रगत ना. ह्या घरच्या मालगड्या पुताक देवदूत नाश करीत गेलो.
अशे फराव्यांचे जायते मलगडे पोतू नाचतले संगी फराव्याचो पुती हे पळोवन फरावो भियेलो आनी आमच्या पुर्वजांक बसायल्या गावाक तांचे गोश्व्या प्रमाणे वचोंक दंड दिलो आमचे पुर्वज बसायल्या गावा कुशीन संपताले पूण घडयेन फराव्यान आपले काळीज घट केले आनी आमच्या पुर्वजांक धरून हाडूंक सैनांक धाडले तोवळ आमचे पुर्वज तांबड्या दर्या लागीं पावुरले आणि आता किती झाले आता देवाचे असर ये तांबडो दर्यो 2 वांटे जालो आनी आमचे पुर्वज शाबीतायेन तांतल्यान उतरले आणि फराव्यांचे सैन्य फराव्याचे सैन दर्यान बुडोवन नाचतले आमचो सर्वीस बोर महान ताका जावंक जाना पूण आबा तुवें शेळये विशीं सांगले तूं जाणाय स्नानीक जुवान जेजूक दाखोवन पळया ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती म्हणालो खंय हे तुका कोणें सांगले तुका स्नानीक जुवांची उतरां कशीं कळीत तशें म्हळ्यार खंय जेजू देवाची शेळी पुरो अजीक पुरो सारा हे देश आसाय तूं आतांच मेस्सियाक जेजूक मेस्सिया म्हण पातयेवचे बरें म्हाका बगता म्हाका स्नानीक जुवा विशीं सगळें कळीत आसा तो जॉर्दानियन छातडीर स्नान दिता आनी फातकी जिणी बदलूंक उलो दिता म्हूण हांवें आयकलां तो खऱ्या लव्यांचे उस्तर न्हेसता देंबे आनी रान मोथाचे खाण जुदेयाच्या आख्या प्रांतोचो लोक आनी जॉर्दानियन लागसो लोक ताचे सरशीन येतात तांची पातकां ओसारन ताच्या हातांतले स्नान घेतात तुका आनी कितें कळीत आसा म्हाका इजिप्तकाराची काणी कळीत आसली तर काणी सांग म्हणून म्हजो वेळ कित्या पाड केलोय ती काणी म्हाका परत परत ऐकतना संतोष जाता देवाची विचित्रां सांगतना वा ऐकतना कसो वेळ पाड जाता सांग ने आबा तुका आनी मुखार हांव काणी सांगना तुका परत परत काणी आयकचे मग परत परत सांगता दवडली मागीर बारी हुशार म्हाका देवाळा वचून थोडो जालो तो देवाळाक वचून दी पुता तो ताचें काम करून दी पूण देवाळाक वताना राखण कित्याक वचे वडली माय आता तो वचून जाला पुता अनेक पुटी तूं ताचे कडेन विचार म्हणू जेजू विशांत तूं ताका कांय सांगा नाका तो मागास जाता जायत आनी सांगना आता आयक पुता म्हाका पेंटेक वचूंक आसा तूं म्हजे सांगात ये ना वडली माय तूं वच म्हजी माय पेंटेक गेल्या म्हाका अंजूर हाडटा म्हूण गेल्या तूं पेंटेक वच हांव घरा वेता जायत पुता इश्टानो आयच्या जमतीचो विशय आसा जिजू नाझारेन हो मोनेस आमकां आनी आमच्या जुदेव धर्माक ओड्याक सवालसो जाला श्रेष्ठ याचा काय पासा आमी धरबडचे न्ही हो विशय आमी निवोवन खावंक जाय कित्याक तो इतलो लोकां मुखार जाला की ह्या लोकां मुखार आमी असहायक जातले तुम्ही सानेदीन सभेचे प्रमुख संदे देखून सानेदीन सभेर ओ विशय दवरचे फुडें तुमची आलोचन घेवची बरी म्हूण म्हाका भोगले म्हज्या मावाक अन्ना सके की हे बरें दिसले श्रेष्ठ याजाका तुका जज विशय कितें फिर्याद हाडल्या जिजू नाझारेत गांवचो दावीद कुडयेचो ताजो बाप जुजे सुतारी आनी ताजी आवय
मोरी अन्नाची आणि जोके एकली सुदो जिजू आपण देवाचो पूत म्हणटा साबात आणि आमच्या पूर्वजांचो कायदो मोडटा नोवेंस शिकयता लोक ताजे शिकोवणेक विस्मीत जाता जेजू आमकां एक व्हड समस्या तसो जाला कितें करचें कळीत जायना हो समस्यो आमी परिहार करिना तर लोकांक आमी समस्या जातल्यो आनी आमी नाका जातल्यो साबाताच्या दिसा गुण करचे आमच्या कायद्या विरोध पूण तो आपूण साबात असो धनी म्हणटा खंय पूण देवाचो हात ताचेर नातुल्लो जाल्यार तो साबाताच्या दिसा कशें खोडकारांक नितळ करता मोन्यांक उलयशें करता थोंट्यांक सलशें करता कुरड्यांक दिश दिता हें म्हाका समजना ते सगळे देवसाराचे सरकेन तांचो मुखेली बेलजेबुलाचे नावी देवसाराच्या सक्तेन पिडा गुण करूंक जाता बरें करूंक जाता हसर्यां जातात हें म्हाका समजना तो एक गाडीगार जादूगार हांव तशें चिंतिना तो नजरेतावन येता ताका ही जणवाय कळटा नैस जुदेव बगार रोमागार ग्रेक ताची शिकोवण आयकतात अधिकार आसल्या मनशां बरी तो उलयता ल्हान भुरगीं पर्यंत ताका वळखतात देखून जेजू विशीं आमी आनीकय जाणा जाल्या शिवाय आनी जें कितें तो करता तें सूख म्हणून रुजू जाता पर्यंत ह्या विशीं तर्क चलोवचें सारकें न्हय म्हणून म्हजे अभिप्राय तो बरें करीत वेता तो लोक रुजवा दिते आसता बरी गेल्ल्यांची झडती करची आणि शिक्षा दिवची आमच्या जुदेवनी आमचासाक विरोध येता न्हय ताने आमच्या पोवी टेम्पला विशीं पंतावन घाला कितें कसले पंतावन मोडा तुम्ही हे देवाळ आणि 3 दिसांनी ते हांव नव्यान उबारतलो 140 वर्सांनी बांधलेलें टेम्पल 3 दिसांनी उबारता काय पासा तुका सांगची ही गजाल पूण सत म्हूण मानून राजा वाट दिना त्या शिवाय जें कितें तुका कोणें सांगलां ताणें तुका ह्या दिशेन सरकी वर्दी दिवंक ना तशें म्हाका भोगता तर हो मनीस बरें करता तर तें देवातावनूच येता म्हणलें आमी मानून घेवंक जाय कित्याक वायट मनशातावन केदींच बरें वळना तर तो देवातावन हें चड करता तर तें आमच्यान रावोंक जावचें ना पूण तुवें तें सांगचें बरें जेवसराच्या सक्तेन तो करता तर तें थोड्या काळान बंद जातलें देखून श्रेष्ठ याजका आमी बेश्टें गडबडची गरज ना मैजेन फाराव्याच्या आस्थानांत केल्ली असर्या फाराव्याच्या आस्थानांत असल्या जादूगारांनी केल्ली शेवटी कितें जालें मैजे मुखार ते आसायाक जालें फाराव्यान आमच्या पुर्वजांक बसयल्ल्या गांवाक दान दिल्ले विशीं चिंत आमी देवा कडेन झुजचें न्हय बाल प्रवादी सगळे नाश जाल्ले चिंत गोलियाताचो हंकार नाश जाल्लो तसलें आमकां घडना जावं तूं काय जिजूचो पाटलावदार हे दळू न्हय मुखले हांव नेणा देवाच्या कृपेक अडखळ हाडूंक आमच्यान जावचें ना हांव सताच्या सोदनेर आसा कित्याक सत आमकां सुडका दिता जर जिजू फडकिरो प्रवादी आनी मेसिया म्हूण रुजू जायना तर तवळ हांव जें कितें सत आसा तें मानून घेतलो तर वेळच जाका
परिहार दितलो. 샬롬 니코데म. तुकाय शालोम 아리마테아च्या जुजे भिवची गरज ना घरा कोणी ना हाना दुवेकर गेल्या वेताना तोडव जातलो तू ऐन वेळार येऊन पावलोय आजकाल मुजी चलनवलना पळोवन पळोवची मस्त जण आसात देखून हांगा हांव गुपित आयलो. बरें केलें हांवें पवित्र पुस्तकांत बेतलेमा विशीं कितें आसा म्हणलें सोदना करीत आसलो. ओय आसा. जेजू नजरेनाक जिवेशी मारूंक सनेद्रीन सभेंत केल्लो निर्धार म्हाका पसंद जावना जुजे. प्रवादींक आमच्या पूर्वजणें अशें सुचलयलां. पूण कोणाची झडटी करिनासतना शिक्षा लावची सोमा न्हय हें उतर हांवें सनेद्रीन सभेंत सांगलेंच. थोड्यांची दिश्ट म्हजेर अशी कंसली की तांच्या दिश्टीनींत म्हाका जुयेशी मारताशें भोगलें. निकोदेमा पवित्र पुस्तक काय आमच्या मेस्सिया विशीं कांय म्हणे आसा म्हणलें सोदून काडले. पवित्र पुस्तक मेस्सिया विशींच म्हणलें आमी पयलें समजून घेवंक जाय. होय. जेजू बेतलेमांत जल्मलो तें खरें. पळय बेतलेमा विशीं जें कितें मिका प्रवाद्यान बरयल्लें आसा आनी तूं जुदा प्रांत्याच्या बेतलेमा जुदाच्या मुखेल्यां पैकी तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय. कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे फर्जेक सोलयतलो गवळी. तर बेतलेमान जल्माल्लो जेजू इस्रायलाचो गवळी आनी मेस्सिया. इसाईया प्रवाद्यान कितें बरयलां तें आयक. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. एक बाळ आमकां जल्मला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी हें नांव दवरलां विस्मीत बुध दिणार पदवेदार देव शांतेचो कुंवर. जेजू काळोखान चलतेले आमकां एक उजवाड तसो जाला. ताणें म्हळां खंय हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो म्हणला. देखून सुताने कुरड्यांचे दोळे उक्ते केल्ले. एक साधारण मनशाक हें खंडीत असाध्य. तो आमच्या काळजाचे मोतीचे दोळे उगडूंक शकता पूण आमी आमच्या संप्रदायाचे नियमशास्त्राचे कुरडे जाल्या. जर तर ताणें त्या भिकारी कुरड्यांक दिश्ट दिला तर तो निजायकी मेस्सिया. इसाया प्रवादीन मेस्सिया विशीं उल्लेख करना अशें म्हणलें आसा. तो बंदेंत असलेल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट आनी धनसातेल्यांक सावकासाय म्हणला. तर जेजू मेस्सिया होय संवसाराचो सोडवंदार होय देवान धाडलेलो प्रवादी होय. खंडीत जावन देवान ताची बसवणी पाडल्या. हे सत आमी मानून घेवंक जाय आनी तें परगटूंक जाय. म्हणून आमी सानेद्रीन सांदेचे साबे देखूनच आमी सत्राय करूंक जाय जुजे. हांव जेजूक मेळोंक म्हज्या काळजाची बोगणां ताचे कडेन उसारूंक कत्रेकता. पूण 17 इश्टा तुवें
ताका सणेत्रीन सभेच्या सांद्यांचे दोळे सुकोवन भेटूंक जाय. दिसाक न्ही तर रातेक तो म्हज्या मोतीचो काळोख उजवाड जावन बदलतलो आनी म्हजें जिवीत दिसाच्या सुर्या बरी प्रकाशतलो म्हणलो बरवसो म्हाका आसा. पूण सत्राय म्हज्या भावा, तुजेर आसलें धोळे पूण येताना येणे तेणे फोळे. इश्टा म्हाकाय आसा दोळे, जावचें ना म्हाकाय तुकाय खंयच रगळे. जायत मेस्त्री फाटल्या वर्सांनी इस्रायलांत जायते प्रवादी उदेल्यात. तांतले जायते तांच्या शिकवणेंत असर्यांनी लोकां मोगाळ जाल्यात. पूण तुजे तसलो मेस्त्री आनी शिकवणदार ना म्हणल्यार हांवें आयकलां. तुज्या शिकवणे वरवीं म्हजे लागीं सवालांची रास आसा. तांतलें खंयचें पयलें खंयचें उपरांत विचारचें म्हाका कळना. निकोदेमा, पयलें तूं बस, उपरांत सवालां. तुवें केल्लीं असर्यां कोणेंय केल्लीं ना. तर ह्या विशयेन तूं कितें चिंताय? तूं खंडीत जावन देवान धाडलेलो मनीस. जर देव तुजे सवे नासलो तूं करताय तसलीं असर्यां कोणाच्यांनी करूंक जातिना. कोणे एका आरिगाराक तुजे हातून घे सल म्हळ्यार तो खंडीत गुण जायना. तर तूं कितें सत म्हणटाय? तूं खंडीत देवाचो मनीस. पूण सर जुदेव हे सत मानिनात. जर तर सत म्हणतें तूं ह्या रातचे वेळी हांगा येतो नाय. मेस्त्री, तूं आमकां कितें शिकोवंक आयलाय? आनी तूं कितें रातच्या वेळी हांगा येयलाय? हांव सताच्या सोदनेर आसां. हांव सत, वाट आनी जिवीत. हांव देवाचे राज परगटूंक आयलां. आमचे मुखेली हेंत राज पळोवंक आशेतात. पूण हांव तसले संवसारी राज परगटूंक येवंक ना. मुझे राज ह्या संवसाराचें न्ही. मुझे राज मोगाचें, सताचें आनी शांतीचें. तें दोळ्यांनी पळोवंक जायना. तशें म्हळ्यार निकोदेमा, मनशान परत्यान जल्मले करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक जायना. तशें म्हळ्यार एका जंतिलान जुदेव जावचें? न्हय. तर परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कितें? परत्यान आपल्या आवयच्या कुशींत रिगोवन जल्म घेवचें हें म्हाका समजना. एक वाडल्ल्या मनशान परत जल्म घेवंक साध्य? म्हजी आवय दोळून तरल्या. तशें आसतना सांग मेस्त्री, हांवें परत जल्मोवचें म्हळ्यार कशें? सतच हांव तुका सांगता, उदकांत आनी पवित्रत्म्यान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावचो ना.
रक्त तामासातावन जल्माता ती रक्त तामास, आत्म्यातावन जल्माता ती आत्मीक स्वरूपाची. तुवें परत्यान जल्म जे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून तूं आजा पावनाका. हें सगळें कशें जावचें म्हळ्यार कशें? इस्रायलांत एक शिकूनदार तूं, तरी तूं ह्यो संगती तूं नेनाय मू. हांव समजोवंक प्रयत्न करता मेस्त्री. तुका कितें आयकता? वारें वारे खंयतावन येता तूं जाणाय? ना, आनी खंय वेता तूं जाणाय? तेंय ना. परत्यान जल म्हणचे म्हळ्यार येन्स. कशें वारें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा, ताचो आवाज तुका आयकता. तरी पूण ते खंय थावन येता आनी खंयसर वेता तेतून येनाय. तशें पवित्रत्मे वरवीं जल्माल्या एकल्या की अशेंत घडटा. पवित्रत्मो पवित्रत्मो वाऱ्या परी एक मिस्टर. तें तूं पळोवंक शकनाय, पूण तो आसा आनी ताची सकत तुका बदलूंक शकता. हें म्हाका समजना. हें म्हज्या मतीक वचना. जें कितें आमी जाणा आसाव तें आमी उलयताव, आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दिताव. तरी पूण आमी दिताव तें साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. ह्यो संगती हातयोंक कश्ट. संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सतमान येनात, तर सर्गींच्या संगती विशयन हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमंतल्यात? सर्गींत हांव देवून आयलो मनशापूत शिवाय हेर कोणूच सर्गी सोडून वचूना. ह्यो सर संगतीतून सुदैवान शिकयशी तर तांकां ह्यो समजोवचें ना मेस्त्री. ते खंडीत तुजेर उपराडटले. ह्योच संगती सांगूंक हांव सर्गींत हांवन आयलां. देवाचें उतार गुमान करिनातल्या आनी मोइजे विरुद्ध उपराटल्या त्या इस्रायल प्रजाक शिक्षा दिवंक देवान सोरपाक धाडलें. तूं जाणाय मू? होय, हांव जाणा. जशें मोइजेन अरण्यांत सोरपाक उबारलो तशें मनशापुताक उबारूंक जाय. तोवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीक लाभतलें. पूण आतां आमकां साबोंक सोरोप ना. आमी रोमाच्या गुलामपणांत आसां. तिरव्याच्या वजना पंदा अडस जाता. हांव तुमकां रोमाच्या गुलामानांतल्यान सोडूंक येवंक ना. बगार पातकांत हांवन आनी ससनाच्या मोरनांत हांवन. पातकांत हांव सोडका? वय निकोदेमा, देवान संवसार असोय मोग केलो गे. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतेला कोणाचो नाश जायनाय म्हणून. बगार ताका ससनीच जिवीत मेळच्या. तशें म्हळ्यार देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताच्या मरिपात संवसाराची सोडवण करच्याक. पूण जो कोण ताका सतमनिना
तो ताच्या एकल्याच पुताक सत्मनिना. या कारणापासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली. उजवाड संवसारी आयलो खरे, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशान उजवाडा प्रास काळो कसो मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना. आपली खोटी कर्तुवा दिश्टी पडना म्हणून तो उजवाडा सरशीन येना. पूण स्वताच्या वाटेक चलता तो मनीस देवाक मानता. तेंच आपणे केला म्हणून प्रगट जावच्या खातीर तो उजवाडा सरशीन येता. बरें, 7 जेवसार लागल्या मगदल्याच्या मोरयेक सुटका मेळ्ळ्या. हे बरें काम एक सामान्य मनशांत जावचें ना. एका भगेवन मनशांत मात्र साध्य म्हणलें म्हाका स्पश्ट जालां. वय फतकात सुटका, नव्या जिविताची वाट. तर निकोदेमा, तू म्हजो पाटलाव कर आनी तूं सज जाणा जातलोय. तुजो पटलो? वय, म्हजो पाटलाव. निकोदेम, तूं निर्धार कर. तूं देवाचें राज पळयतलोय आनी तूं परत्यान जल्मून येतलोय. पूण हें कशें साध्य? हांव सनेद्रीन सभेचो संदो, म्हाका कुटाम आसा, बायल भुरगीं आसात. आनी तुका उद्योय आसा. निकोदेमा, तुजी प्राय सोडून येता सारकें, पूण तूं म्हज्या आपोवण्याक केदाळय पाळो दिवेत तें तुका उक्तें आसा. कसलें आपोवणें? घर सांडून तुजे सांगता गांव भोवंक? तुवें तुकाच इन्कार केल्लें करीत तुका ससनाचें जिवीत लाभशें ना. कित्याक कितल्या मापान तूं दिताय तितल्याच मापान तुका मेळटलें. तर तूं चिंत, वेळ घे, आपसरची गरज ना. पूण म्हाका बेन दिसता तुजें आपोवणें सुलाभ ना. पूण तुका सत कळी जाताना तुजें बेन नापयस जातलें. कित्याक बागी अंतस्करणी दुर्बळें, तांचें आसा राज सर्गींचें. आतां म्हाका म्हाका ह्या मेस्त्री लागीं कोण पोरत्यान जल्मोवचें कितें म्हणलें समजोंक सुरू जालें. आपणाकच इन्कार करचें. म्हाका ह्या मेस्त्री लागीं कोणें हाडलो? हा, ताची जणवाय विशाल. तो देवान दडलेलो प्रवादी न्हय तर ही सगळी जणवाय ताका खंयची? सनेद्रीन सभा ताचो नास आशेता, पूण हांव आनी अरिमातेचो जुजे ताचे अभिमानी. देवा, तूं म्हजी मोत उजवाडाय. ते सनेद्रीन सभेक जेजू विशीं समजूंक तांचें गिन्यान उगड. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. कित्याक दुर्बळांक बरी कोबात परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत असल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंसतेल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी
सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडलां. सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान भरोन येतली. तो जुदेयाच्या बेतलेहेमान जल्मालो. पळया, देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. तो वड एक प्रवादी म्हूण मुझे चिंता. ताणें काना शहरांत उदक आसलेले वायन केलां. जर जेजू नजरेन देवान धाडलेलो मनीस तो मेस्सिया, तो सर्वेस्परान त्याला आयिल्लो भाग्यवंत. सर्वेस्परा, हांव तुका अर्गां दिता. तूं कोरोस सोडवंदार. पूण हांव हे सद्य सनेद्रीन सभे कशें समजो? ताका कुर्साच्या मरणांत हांव कशें निवारू? तुकाच राखतली. जेवण तयार आसा. म्हाका जेवण नाका. पिशेव जाय, समाधान जाय. पयले इल्लें जेव, उपरांत विशेव घे. तवळ समाधान मेळटलें. तुका म्हजी परिगत समजना हा ना. कांय भलायकी कुडीची न्हय, पगारात्म्याची. तशें म्हळ्यार आतां आयक. जेजूको कुर्सांवको निर्धार केला. सनेद्रीन सभेंत तसो विचार केलो. तो देवनिंदा उलयता देखून ताणें ताका कुर्सांवचो निर्धार केला. ना ना, बऱ्या मनशाक तशें करचें न्हय. ताणें कितें वायट केलां? कसली नीत ही? ताणें कितेंच वायट करूंक ना, पूण बरें करीत गेलो. तरी की उजवाडा प्रासो काळो कसो प्रभाव चड जाला असो दिसता. आबा, आबा, कितें जालें पुता? आबा, कितें जालें? थानी जेजूक खालवार दोंगरान थोगा सोरा मदले खुडसायला खंय. तो देवाची शेळी जालो. स्नानीक जुवान सांगले सत जाले. पुता, देवाची जाणवाय भुरग्याच्या तोंडार खेळटा तें सत. पूण तुका ह्या विशयान कोणें सांगलें पुता? शिमीन. तो आमगेर आसा. पिलातान जेजूक मरणाचे फर्मण दिले आनी हात धुले खंय. उपरांत शिपायांनी ताका कुर्सारूम कळयलो. शिमी खालवार दोंगरात जावन आयलो तितलोच. मोरी जेजूची आवय आनी हेर स्त्रियो खुर्सा मुळी आसात म्हणालो. खुर्सात हांव ताणें उसारलेली उतरां. बाबा, तांकां बक्षी. ते कितें करता तें देणात. आबा, तो निजाय की देवाचो पूत, संवसाराचो सोडवंदार. आबा, ओय पुता, तूं निजाय की देवाचो पूत. आबा, हांव घरा वेता. शिमी आनी की जेजूच्या मरणा विशीं सांगून आसा. म्हाका तें आयकूंक जाय. साराक जेजूचो व्हड मोग आसलो. ताणें ताका मेस्सिया म्हणून म्हज्या की पयलें सोदून काडिल्लें. सर्गींच्या राजांक ल्हान भुरग्यांक पयलो जागो म्हणून जेजून शिकयल्लें कितलें सत.
हाना हाना आतां हांवें कितें तरी करूंक जाय. जेजू मेसिया म्हणलें सत हांवें परगटूंक जाय. पूण कशें? खुर्सायल्लो जेजू आनी थोड्याच घडयांनी वळवळून मरतलो. पूण मरण पावल्या ताका हांवें गौरवान कित्याक निके करूंक नजो. हांव आरिमाथ्याच्या जुजे भेटतलो. तो पिलाताक सारकें जाणा. हाना हांव वेतां. हांव रक्ता बोळ आनी लोळी सर घेवन जेजूक निके करूंक वेतां. हांव वेतां हाना. ताका कुर्साचें मरण मेळना अशें हांवें कितें तरी करया तें. सानेद्रीन सभेंत 70 सांदे तुमकां विरोध आसले. तशें आसतना तुमी कितें करया तें म्हणलें म्हाका समजना. पूण ताका आमी सुदेव रिती रिवाजी प्रमाणे निके पिला म्हणली म्हजी दादोसकाय. जुजेन पिलाता लागीं रजा मागोवन जेजूची कूड कुर्सावयली आमी देंवयली. उपरांत सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी गुट लावन आरिमाथ्याच्या जुजेच्या नव्याच फोंडांत ताका दवरलो. कितें तुमच्यान साध्य आसलें तें तुमी केलां आनी तुमच्या मेस्त्रीतेय तुमचो मोग दाखयला. धन्या तो थंयसर ना. शिमे कितें जालें सोडून सांग. तो तो फोंडान ना. फोंडा वयलो फातून कुशीन पडला. हांव फोंडा लागीं वचून आयिल्लो. तो तो पुनर्जीवन जाला म्हूण खबर जाल्या. तो मागदेलेच्या मोरयेक दिश्टीक पडला. तो तो जिवंत आसा. तो जिवंत आसा. तो जिवंत आसा. देवाचो पूत तो संवसाराचो सडवंदार. ताचे मुखार मरण चलवतलें म्हणलो बरोसो खंडीत म्हाका आसलो. आज तो बरोसो खरो जाला. तो तिसरे दिसा पुनर्जीवन जातलो म्हणून ताणें सांगलें म्हणून सारा म्हणटालें. सारा सगळें आदी फुडें जाणा जातालें. पूण हांव जुदेव मेस्त्री जावन ताका सत्मारूंक निमाणो जालो. सारा कितलें बगी तसल्यांच आसा सर्गींचे रास. शेवटी म्हाका देवान मेस्सियाक जाणा जावचें भाग फावो केलें. ताका जावं अर्गां स्तुती महिमा आतां आनी सर्वदां सदां काळ. आनी हांवें वगो रावंक जायना. तो मेस्सिया म्हणून अख्ख्या संवसाराक हांवें परगट करूंक जाय. गरज तर ताचे खातीर म्हाका जीव दिवंक पडलो तरी ताका हांव तयार. संगीत चमकोया संसारात बरी खबर परगट्या लोकांत. प्रेमीन शांतीन जियेव्या समाजे पुत्रान करनेन साक्ष दिव्या क्रिस्त राया. संगीत चमकोया संसारात बरी खबर परगट्या लोकांत. शांतीन जियेव्या समाजे पुत्रान करनेन साक्ष दिव्या क्रिस्त राया.
जोरान एक पटी आमी ताळयो दिया तांकां कलाकारांनो शबास तुमकां शबास